जो कागाळ करता ताका फक्त प्रिलिमिनरी प्रूफ म्हणटा तसलो. अरे वो मिडल क्लास मनीस, वो गरीब मनीस अकस्मात 10 वर्सां भितर वो इतलो कोट्याधीश कसो जालो, हो दुबाव. कंप्लेन करतकर मागीर लोकायुक्त मागीर ते चवकशी करतलो, ताचे पुरावे सोदतलो, सगळें करतलो. म्हणटकर तुमी जर असली जर पनिशमेंट अशी जर ख्यास्त तुमकां पडटली, तुमी कादेंत वचपाक शकतात, फट कागाळ करनाकात अशें म्हणून जर लोकांक भंय दाखयत, कोणूच कागाळ करचो ना. आनी मागीर लोकायुक्ताक जातलें कितें, लोकायुक्त येतलो बसतलो कदेलाचेर पूण ताका कामूच नासतलें. अशें करपाक जायना, अशें करपाक जायना. आनीक पयलीं पळय 10,000 आशिल्ली शिक्षा ख्यास्त ती सामकी कमी अशें धरून चलया. 10,000 म्हणटा आजकाल 10,000क वालोरूच ना. कोणी उठ्ठलो कागाळ करतलो हो भंय जर सरकाराक दिसता, 10,000चे 50,000 करात, 1,00,000 करात दंड. पूण सारको 10,00,000 पर्यंत वचून म्हणून इतले बेश्टावन आनी 1 वर्स कादेंत बी म्हणून असले म्हणजे हाका आमी अंधेर नगरी कायदे म्हणटा, असलो अंधेर नगरी कायदो करनाकात. आनी हे जे कायद्यान बदल करपाचे जे तुमी थाराव मंत्रिमंडळांत घेतल्यात ताजेर आनीक भासाभास करून आनीक ताजेर विचार करून हे तुमी असेंब्लींत हाडनाकात. आनी जाय जाल्यार 10,000चो मातसो वाडयात, पूण कादेंत घालतलो वा 10,00,000 करतलो असलें करनाकात. 10च्यान 25,000 करा, 50,000 करात, 1,00,000 करा व्हडलेशें जाल्यार, पूण ताजे वयर तुमी वचनाकात. हे अशें जर तुमी करत जाल्यार ते लोकायुक्त कायद्याक आनी लोकायुक्त ती यंत्रणा आसा ताका कितें तरी अर्थ उरतलो. नाल्यार एका हातांतल्यान दिवन दुसऱ्या हातांतल्यान काडून घेतिल्ले भशेन जातलें. हो जालो आमचो दुसरो विशय. गांवकारांनू जायात जागे, जायात जागे. आमचो तिसरो विशय आसा रागार गे फुगार घोवान दिली कातली फुस्स करून हांसली. भारत सरकार आनी गोंय सरकार हातून घोव कोण, बायल कोण, कोण रागार जाता, कोण कोणाक कातली दिता हें थारावपाक कुस्तार, हें सांगपाक कुस्तार. पूण आमचो कळंगूटचो आमदार जो आसा लोबो तो कितें म्हणटा तें पळयात. खण प्रश्न सोडोवपा खातीर गोंय सरकारान सगळ्या पक्षांचे एक शिष्टमंडळ दिल्लीक धाडचे अशी सुचोवणी कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन केल्या. ऑल पार्टीज MG आमचो काँग्रेस BJP UJDP कोण आहा तितले आमी वचोंक जाय सेंट्रल हेका दिल्ली बसपाक जाय आनी हेचो सुटावो काडपाक जाय. जर इगो घेवन बसले आमी स्टेट आनी सेंट्रल जाल्यार हे सुटावो जावचो ना. तो म्हणटा सगळ्या राजकीय पक्षांच्यो टिमी, राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधी एक कडेन करून एक शिष्टमंडळ भारत सरकारा कडेन वचचें आनी तांकां सांगचें की बाबा आमचे कायदेशीर रित्या मीन जे चलपाक शकता ते तुमी चालू करात. इल्लिगल मीन बेकायदा मीन ते ताका तुमी मान्यताय दिनाकात, पूण कायदेशीर रित्या चलपाक शकता ताका मान्यताय दियात. आनी हे ताका विश्वास आसा की बाबा असले शिष्टमंडळ जर दिल्लीक गेले जातून सगळे पार्टीचे लोक आसात ताका यश मेळटलें म्हणून. तो एक गजाल विसरता म्हणजे सद्या सुप्रीम कोर्टाची बंदी आसा. तुमी कितलींय शिष्टमंडळां भारत सरकारा कडेन धारात, भारत सरकाराच्या दारार मारीत तर रावात, थंय धरणें धरात, कांय जावपाचें ना. कारण सुप्रीम कोर्टाची जो मेरेन बंदी आसा तो मेरेन आनी कोणूच कांयच आदेश दिवंक शकना. खरो आमचो प्रयत्न जावपाक जाय तो सुप्रीम कोर्टा कडेन, तो गोंय सरकारान करपाक जाय, भारत सरकारान करपाक जाय. आनी तो कितें म्हणटा ही शिष्टमंडळ वता आसतना तातूंत ते लोक सगळे सामील करता आसतना अहंकार बी तुमी सोडून दियात म्हणून. इगो आसा तो इगो शब्द वापरता न्ही, इगो बी सोडून दियात. आतां इगो कोणाचो, अहंकार कोणाचो, भारत सरकाराचो काय राज्य सरकाराचो. आनी सरकाराक म्हणून अहंकार आसता तो सरकारांतल्या लोकांक. सरकार म्हणजे ते कितें कन्सेप्ट, ती आयडिया ती, तातूंत लोक आसतात. पण ते लोकांक अहंकार म्हणजे आतां सगळ्याक अहंकार, सगळे ते दिल्ली वचनात, सगळे काय ह्या विशयाचेर उलयनात. उलयता तो एक मुख्यमंत्री, म्हणटो मुख्यमंत्र्याचो अहंकार असो अर्थ जालो ना. आतां एक MLA उठ्ठा आनी मुख्यमंत्र्याक ताजो अर्थ असो आसत जाल्यार हांव लायता तसो की मुख्यमंत्र्यान अहंकार बी कुशीन दवरचो आनी दिल्लीच्या लोकांनी अहंकार कुशीन दवरचो. म्हणजे दिल्लीक खुबशे लोक आसात, MOEF आसा, म्हणजे रान आनी पर्यावरण खातें आसा, मीन खातें आसा, आनीक खातीं आसा. प्रत्येक खात्याचो मंत्री म्हत्वाचो,
ते सगळ्यांनी अहंकार कुशीत दवरचे म्हणून. हो मिनाचो प्रॉब्लेम जो जाला गोंयांत तो अहंकाराक लागून जाला. अहंकाराक लागून जावना, ताका कारणां खूब आसात कित्याक लागून जाला तो. आनी ती कारणां सगळीं पयलींच्या सरकारा कडेन जोडिल्ली आसा, ह्या सरकारा कडेन जोडिल्ली ना. म्हणटकर ह्या अहंकार बिहंकार भानगड कितें ती आमकां समजुना. पूण अहंकार बी जर सोडलो जायत जाल्यार अहंकाराची गजाल कुशीन दवरली जायत जाल्यार आमी एक शिश्टमंडळ दिल्लीक धाडचें, सगळ्यांचें शिश्टमंडळ दिल्लीक धाडचें हो ताजो अर्थ जाता. ताका व्हडलोसो अर्थ ना, कारण आतां सगळें काम जें उरलां तें सुप्रीम कोर्टांत उरलां. सुप्रीम कोर्टाक आतां आमचे गोंय सरकार एफिडावीट दितलें. ते एफिडाविटान सगळें बरोवन धाडटले. म्हणटकीर ताजो आतां परिणाम कितें जाता तो पळोवपाचो. हो परिणाम कितें जाता तो पळोवपाचो म्हण तितल्यार थांबना. हे शिश्टमंडळान धाडत तुमी, पूण शिश्टमंडळा परस चड परिणामकारक कितें आनी एक उपाय आसा. आनी तो उपाय म्हणजे एसेंब्लींत सगळ्यांनी एकमतान युनॅनिमसली एकमतान ठराव पास करपाक जाय की बाबा आमकां गोंयांक बेकायदेशीर मीन तुमी मान्यताय दिनाकात, पूण कायदेशीर मीन जें आसा तें सुरू करपाक तुमी मान्यताय दियात आनी ताबडतोब दियात. अशें म्हणून एकमतान जर एसेंब्लीन आमच्या विधानसभेन ठराव पास करीत जाल्यार ताजो परिणाम चड जातलो. कारण मागीर कितें जातलें, तुमी हो सबंद वाद पळय आसा न्ही, सबंद भासाभास जी आसा पळय न्ही ती तिजो पावंडो उंचावतलो. एक आमचे विधानसभा आनी एका वटेन विधानसभा दुसरे वटेन सुप्रीम कोर्ट अशें जातलें. हे मायनींग कंपनी नाल्यार आनी कितें कंपनी नाल्यार कोण बेकायदेशीर कामां करता तितल्याचेर उरचें ना. जर विधानसभेक जर गोंयच्या सरकाराक जर अधिकार आसा, विधानसभेक अधिकार आसा गोंय चलोवपाचो, जाल्यार सुप्रीम कोर्ट मदीं कित्याक येवपाक जाय. हे कोर्ट ज्युडिशरी वर्सीस लेजिस्लेचर म्हणजे आमचे कायदे मंडळां म्हणजे हे विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा आनी दुसरे वटेन सगळे कोर्ट हाजेर हें उरपाक जाय. हे उंचायेचेर हे पावंड्याचेर हे डिस्कशन ही भासाभास जावपाक जाय आनी ताजे वयल्यान तो निश्कर्श काडपाक जाय, ताजे वयल्यान तो थाराव येवपाक जाय. म्हणटकच ते शिश्टमंडळा बी धाडपाचें कुशीन दवरात. आतां एसेंब्ली सुरू जावपाची आसा. 28 तारखेक विधानसभेचें अधिवेशन जावपाचें आसा 4-5 दिसांचें. तातूंत तो ठराव हाडात आनी तातूंत तो हे 4-5 MLA जे आसा आमी मायनींग वाठारांतले तांकां चड करून आमची सुचोवणी की तातूंत तो ठराव हाडात, पास करात आनी दिल्लीक धाडात. मागीर ताजो परिणाम एकादलो बरो जावं येता. हो जालो आमचो तिसरो विशय. गांवकारांनू जायात जागे जायात जागे. आमचो चवथो विशय आसा हेर कडेन जाता जायत बलात्कार विनयभंग. हेर कडेन जाता जायत बलात्कार विनयभंग. आमचे शाळेंत शिस्त कडक, आमचे शाळेंत शिस्त कडक. कान दोळे तोंडां बंद, कान दोळे तोंडां बंद. म्हणजे आमच्या शाळेंत कितेंय जाल्यार जाता पूण आमी सगळे लोकांक कोणाक सांगनात. माशेलांत कितें जालें तें पळयात हो व्हिडिओ. मुरगांव शाळेतले बलात्कार प्रकरण गाजत असतानाच माशेल वाठारातले विनयभंग प्रकरण उक्ताडार आयला. 20 डिसेंबराक शाळेचे गॅदरिंग चालू असताना शेखर गावडे या शाळेच्या प्युनान आपणाल्या चलयेचो विनयभंग केल्लो अशी कागाळ त्या चलयेच्या आवयन फोंडे पुलिसांन बुधवारा केल्या. या प्रकरणात शाळेच्या व्यवस्थापनाकडे कागाळ केल्ली, मात ताणी ही गजाल काना मनार घेवंक ना अशें तिची आवय म्हणटा. या कागाळीची दखल घेवंक ना म्हूण समाजीक वावरपी आवदा वियेगशान व्यवस्थापनाचेर फोग काडलो. विनयभंगाचो आरोप आशिल्ल्या शेखर गावडेक पुलीस सोदतात अशें फोंडेचो पुलीस निरीक्षक CL पाटलान सांगलें. माशेलांत कितें जालें, एका चलयेचो विनयभंग जालो, प्युनान केलो, प्युन पळलो. आनीक लोकांचो आरोप कितें आसा, एक म्हयनोभर ह्या इस्कॉलान कांय केलें ना, पुलिसांक कागाळ दिली ना. ताज्या पयलीं फाटीं पणजेंत अशें जाल्लें. ती कमिटी अजुनूय सरकारान नेमिल्ली कमिटी अजुनूय काम करता ताजेर. एक नेपाळी चलयेचेर बलात्कार केलो एका टिचरान. आनीक ते स्कुलान ते चली जंय शिकताले त्या स्कुलान तो धांपून दवरपाचो प्रयत्न केलो असो म्हणून लोकांचो आरोप जालो. वर्तमानपत्रांनी बी बोबो मारपाक सुरवात केली की स्कुलान अशें करपाक सुरवात केली. मागीर शिरोडे अशेंच जाल्लें. शिरोडे विनयभंग जालो आनीक मागीर ते चलयेच्या बापायन ती कागाळ फाटीं घेतली. ताजेर चेपण आयलें कितें अशें म्हणून सगळे वर्तमानपत्रांनी आयलें. आनीक ते हेडमास्टरान सांगलें की हाजे पयलीं अशे प्रयत्न जाले विनयभंगाचे, पूण आमी ताजेर चड बोवाळ केलो ना. कित्याक
तर इस्कॉलाची प्रेस्टीज पेड्ड्यार जातली, इस्कॉलाचें नांव खराब जातलें, नांव पेड्ड्यार जातलें. तर सगळे कडेन तुगेलें माशेलांत इस्कॉलाचें नांव, पणजे इस्कॉलाचें नांव, शिरोडे इस्कॉलाचें नांव आनी आतां वास्कोय बी तेंच. पुरावे नश्ट करपाचो यत्न जालो आनी पुलिसांक कागाळ करपाक वेळ जालो अशें म्हणून सगळे कडेन वर्तमानपत्रांनी येता. पूण हांगाय बी अशें कितें तरी चल्लां, म्हणजे इस्कॉलाचें नांव पेड्ड्यार जावपा जायना, इस्कॉलाचें नांव प्रोटेक्ट करपाक, राखपाक आमी हें सगळें करता. अरे इस्कॉल म्हणजे कितें? इस्कॉल म्हणजे वण्टी न्हय, इस्कॉल म्हणजे कदेलां मेजां न्हय, इस्कॉल म्हणजे प्रशासन न्हय, इस्कॉल म्हणजे फक्त टिचर न्हय. इस्कॉल कित्याक आसा? इस्कॉल प्रशासना खातीर आसा न्हय, इस्कॉल टिचरां खातीर आसा न्हय, इस्कॉल आसा भुरग्यां खातीर. जर आमच्या देशा खातीर बरे नागरीक तयार करपाचें उद्दिश्ट इस्कॉलाक आसा, ह्या इस्कॉल म्हणटा ते संस्थेक आसा, जाल्यार थंय भुरग्यांक सगळ्यांत चड म्हत्व दिवपाक जाय. भुरग्यांचेर कितें अन्याय जालो, भुरग्यांचेर विनयभंग जालो, भुरग्यांचेर बलात्कार जालो जाल्यार ते धांपून दवरपाचो प्रयत्न करप, कित्याक इस्कॉलाचें नांव पेड्ड्यार जातलें म्हणून. हाजे इतली वायट आनी गजाल ना. तुमी कोंबो फाटल्यापणान धांपून दवरलो म्हणून सकाळ जावपाची थांबता, सकाळ ती जातलीच, लोकांक कळटलें सकाळ जाली म्हणून. तशें कितलेंय तुमी लिपोवन दवरलें म्हणून हळू हळू तें फांफान जातलें आनी वर्तमानपत्रांनी येतलें आनी मागीर तुमकां दोश येतलो. तुमकां दोश येतलो म्हणून न्ही, पूण तुमी इस्कॉलाच्या प्रशासनांनी, हेडमास्टरांनी, हेडमिस्ट्रेसींनी, टिचरांनी विचार करपाक जाय की बाबा आमचें वॉट इज अवर रेझॉन d'être, वाय आर वी हियर, आमी हांगा कित्याक आसात, आमचें मुळावें उद्दिश्ट कितें हांगा आसपाचें. पगार बिगार सगळ्यो गजाली खऱ्यो, पूण आमचें देशाक बरे नागरीक तयार करपाचें, बरें शिक्षण दिवपाचें, बरी शिस्त लावपाचें, हाजे खातीर आमी हांगा आसात म्हणून. ताजे खातीर जर आसात जाल्यार अन्याय सहन करून बाकीच्यांक वाचोवपाचो तुमी नाद सोडात. अन्याया आड झगडपाची तांकां ट्रेनिंग दियात. अन्याया आड झगडून बाबा तुमी आज तुमचेर अन्याय जाता ताजे खातीर तुमी झगडटले, आज आनी कोणाचेर अन्याय जाता ताजे आड तुमी झगडात, फाल्यां देशाचेर अन्याय जालो जाल्यार ताका झगडटले. पूण अन्याया आड झगडपाची ट्रेनिंग जी आसा, प्रशिक्षण आसा, तें इस्कॉलांनी दिवपा जाय. अन्याय सहन करून इस्कॉलाचें नांव वाचोवपाचें उद्दिश्ट धरून ओग्गी तोंड धांपून आवय बापायनी भुरग्यांनी ओग्गी रावपाची ही पळय तुमी प्रथा चालू केल्या ओर चालू दवरल्या, ती प्रथा मोडपाक जाय. आनी ताबडतोब असलें कितें जालें जाल्यार अन्याय जाल्यार ताबडतोब पुलिसांक तुमी फोन करून पुलिसांची कारवाय सुरू करपाक जाय आनी आवय बापायनी सुरू करपाक जाय. हो जालो आमचो चवथो आनी निमाणो विशय. आयचो आमचो प्रोग्राम हांगाच सोंपता. तुमकां देव बरें करूं. पळयत रावात जायात जागे, पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार. करणे पुणून जाणगे तुम्ही अजून कशे रावले वोगे, हड्ड्यातले इळे आयज, हड्ड्यातले इळे आयज, दगदगून जावं दी जागे, जायात जागे, गांवकारानू जायात जागे, जायात जागे.